आमकां गोंयकारांक नुस्तेंच इतलें आवडटा की आमी नुस्त्याचे लोणचे पासून घालपाक फाटीं पडना. चला तर आयज करया सुक्या बोंबलाची मोल. ड्राय बॉम्बे डक पिकल. सुक्या बोंबलाची मोल करपाक हांवें 6 ते 7 सुकी बोंबलां बरी साफ करून अशे 1 ते 1.5 इंचाचे कुडके करून घेतले. नुस्त्याचे कुडके बारीक दवरले म्हणटकीत मोलीन नुस्त्याचो फ्लेवर बरो येता. एका आयदनान माडाचे इनाक म्हळ्यार कोकोनट विनेगर घालून सुकें नुस्तें बरें धुवन घेवंक जाय. हे रेसिपीन तुमच्या आवडीचे खंयचेय नुस्तें वापरले जाता. फ्रेश प्रॉन्स ओ किंग फिशाची मोल पासून खूप रुचीक लागता. इनागरान धुल्ले नुस्तें हांव कुशीन काडून दवरता. आतां आमकां थोडे मसाले जाय पडटले. एक 10 ते 12 सुके मिरसांग्यो, हांवें 4 भितगी आनी 6 कश्मीरी मिरसांगो घेतल्यो. अर्दो टीस्पून जिरे, 6 ते 7 लवंगा, 10 ते 12 मिरयां, 8 ते 9 लसणीच्यो पाकळ्यो, 1 इंच आलें, 1 इंच तिखी आनी अर्दो टीस्पून हळदीचो पिठो. थोडे मिरसांगेंतल्यो बियो हांव काडून घेता मातशी तिखसाण कमी करपाक, बट इट इज कम्प्लिटली ऑप्शनल. ना पासून काडल्यार जाता. आतां एका मिक्सराच्या आयदनान सुके मिरसांग्यो, हळदीचो पिठो, मिरयां, लवंगा, तिखी, जिरे, आलें, लसूण आनी कोकोनट विनेगर घालून बरें वांटून घेवंक जाय. हे पयात अशें बरें बारीक वांटून घेवंक जाय. एका कायलेन हांव 2 चमचे तेल घालून घेता. मोल करता आसतना एक थेंब पासून उदकाचो वापर करूंक फावना आनी मोल करपाक वापरता ती कुलेरां, कायल, मिक्सराचें आयदान बीन सगळें बरें ड्राय आसूंक जाय. धुवन दवरिल्लें सुकें नुस्तें तेलान फक्त 2 ते 3 मिनटां मिडियम फ्लेमीचेर बरें तळसून घेवंक जाय. नुस्तें खूब घट जावंक दिवंक फावना, मागीर तें मसाल्यान बरें मुराना आनी खावपाक इतली मजा येना. हे आतां एका प्लेटीन काडून घेता. आतां ह्याच कायलेन आनीक 2 चमचे तेल घालता. वो तयार केल्लो मसालो घालून घेता. मिक्सराच्या आयदनान थोडे इनाक घालून सगळो मसालो काडून घेतलो. सुकें नुस्तें खार आसता तेका लागून मीठ मातशें कमीच वापरात. गॅसाची फ्लेम लो दवरून मसाले आमकां बरें शिजोवन घेवंक जाय. ढवळत रावंक जाय, नाजाल्यार मसालो कायलेक लागपाक शकता. हे पयात अशें मसाल्यांतलें तेल कुशीन जालें म्हणटकीर तळिल्लें सुकें नुस्तें घालून घेता. थोडे गोड घालता. तुमच्यान जाय जाल्यार साखर पासून घातल्यार जाता. हातून फ्लेवर्स बरें बॅलन्स जावन येतात. आतां हे नुस्तें चड शिजोवंक फावना. फक्त 2 ते 3 मिनटां मिक्स करून गॅस बंद करूंक जाय. मोल बरी एट रूम टेम्परेचर थंड जावपाक दिवंक जाय. बरी न्हिवली म्हणटकीर क्लीन एंड ड्राय ग्लास कंटेनरान स्टोर करून दवरता. 4 ते 5 दीस सेट जाल्या उपरांत मोल खावपाक खूप रुचीक लागता. हांवें तेल कमी वापरलें म्हणून फ्रिजीन स्टोर करता. व्हिडिओ आवडलो जाल्यार चॅनलाक सबस्क्रायब करा आनी व्हिडिओ लायक करपाक विसरूं नाका. बाय बाय.